गोयची राजधानी ताचे परस एक स्मार्ट सिटी प्लॅनिंगाक कोनशाक मारून म्हयनेच जाले रस्ते फोडून घाल्यात ते जाग्यार पडनात तातूंत भर आता ही अशी उक्त्या सिवेजीची लोकांक वाली ना. तुम्ही पहिले आसतले की वर्सभर जाले पणजेन स्मार्ट सिटीचे हे काम चालू आहा. एका वटेन स्मार्ट सिटी आनी दुसऱ्या वटेन सिवेजीचे जी पायपलायन आहा हे घालपाचें काम चालू आसलें. आतां आमी आसा सांतिनेज चर्ची कडेन गेले 3 दीस जाले हांगा एक सिवेजीचें काम करताले, पण ते सिवेजीचें काम करतना तांकां पीठ बांदचो आसता. तो पीठ तांच्यांनी होल मारून दवरलेलो, पण पोरणे जे सिवेजीचे पायपलायन आसले ते फुटोवन ताका व्हेन आसल्या कारणान ह्या तुमी पळोवंक शकता नवीन पीठ बांदलेले. तितून सगळें उदीक सिवेजीचें भरलेल्या भितर आनी भितर मस्किटो जाल्लेले आनी हांगासल्या लोकांचें म्हणणें आहा की गेले 3 दीस जाले हे कोणाचेच लक्ष ना कांय ना. 3 दीस जाले हे काम बंद पडलेले आहा. 3 दीस जाले उदक भरून घाण मारता, वास मारता, रातचे लिंगसां भायर सरता, झाडांनी चावता. आनी आतां म्हाका कोणी म्हणालो ते आतां उदकाचे भितर हेका मिक्स जाय ह्या गटाराचे पायपा नाजाल्यार ते हें जातलें म्हणून डेंग्यू जातलो म्हणून ते आतां म्हाका आतां आनी एकट्यान सांगता. ते आतां हे कोण पळोवचें ना. ते बाबा कितें जालां तें कांय पळयत ना. 3 दीस अशें आहा. चलपाक सुद्दां पळय पळय कितें जालें पळय चलपाक सुद्दां रस्तो दवरला तेंच्यांनी थंय ना. पळोवंक शकता फाटल्यान सिवेजीची लायन फुटल्या आनी कंटिन्युअसली चलता आनी कोण पळयना. कॉर्पोरेटर म्हणटा संडे जातली रेडी. काल आख्खो दीस हांव सोदतां. एक्झिक्युटीव इंजिनियराक फोन केलो PWD मागीर हांगा केलो तोंकार केलो सिव्हील सेक्शनान. ती म्हणटा जेसुराचें आमचें न्हू तें काम. आमी मॅडम कॉन्टॅक्ट दी म्हाका. कॉन्टॅक्ट दिवपाक ना आमकां कांय ना म्हणटा. आमी नाका म्हणटा तुमी सोदा म्हणटा. मेयराक फोन केलो मेयर आन्सर करिना. डेप्युटी मेयर संजीव नायकाक फोन केलो तो फोन काडिना. बोगोर इतलो हांवें काल टायम वेस्ट केलो. आमगे बाथरूम WCन सगळें येयला. आय कॅन नॉट मेक नंबर 1 नॉट नंबर 2. आज मेयरागेर वचपाचें घर आतां देखून हांवें फोन केलो मेयराक. मेयर आहा ते आयज हॉलिडे न्हू तेंची. मागीर जातलें कितें जालें कशें जालें कित्याक जालें म्हणून कोण पळयना. आमी सिनियर सिटीजन. आय एम 78 years of age. माय हजबंड इज ऑफ 87. कोणाक सोदतली आमी कोणूच फोन काडिना. PWD हांगा वॉटर सेक्शनान केल्या तो काडिना. सिव्हील सेक्शनान केल्या तो काडिना. CCPन केल्यार ते काडिना. कोणाक सोदतली आमी. सामकें वी आर लॉस्ट इन दीस वर्ल्ड यू नो. स्मार्ट सिटी तिची स्मार्ट पॉकेटान कोत्ता ते. MLA काडटा बाबूश फोन काडटा. त्या इलेक्शनाच्या टायमार बोरो येता बोगोर येता. आतां दिश्टी पडटा फोन केल्यार फोन काडटा आन्सर कोत्ता बाबूश MLA म्हणटले. फकत आमी ताका आतां एन्सर टीव्हीचेर पळयता आनी कांय ना. केन्नाच काय फोन काडिना. पयलोसो आमकां इलोसो एक जावन येता. टुरी मुवी येता पळय साखर खावपाक पळय तशें येता. आनी आतां कोणूच फोन काडिना. कॉर्पोरेटराक फोन केलो ताणें सकाळीं काडलेलो म्हाजो आनी म्हाका सांगला संडे जातलें म्हणून. आमी खूंय हें कोत्तेलीं. आमकां मुतूंक सुवात ना आगूंक सुवात ना. सगळें वयर ओवरफ्लो जाता WC. कोण पळयता कोण ना. आनी म्हणटलें आयज सॅटर्डे दे आर एन्जॉयींग देर हॉलिडे आनी आमी हांगासर काडटा हेका सोद तेका सोद. आनी ती सांगता म्हाका हे सिव्हील सेक्शन आमी नोको आमचें न्हू जेसुडाचें. कितले कोण रोहिदास म्हणटा ताका आनी कोणाक. हांव काल सावन भोंवता. वी आर ऑन ग्रावंड फ्लोर आनी वी आर एट लो लायन. आमकां प्रॉब्लेम जाता म्हणजे भितर पावना उदक. म्हणजे कार्पेट देखून हें जाला ते कोणूच खबर करिना. फकत तिंगा टायटल जावं डेप्युटी मेयर आनी बाबूज MLA ऑफ पेंजीम आनी स्मार्ट सिटी पाड पडून हे स्मार्ट सिटीचे. आमी सामकी फेड अप जाली. ते स्मार्ट सिटी ते आपल्या स्मार्ट ऑर्केटां भरता. ओके अंकल तुमी हांगा रावता कितें जालो हांगा 3 दीस जाले काम बंद आहा आनी हे सगळे सिवेजीचे जे उदक जे फ्लो जाता ते तुमच्या भाटान येयल्ल्या. तुमी हे कंप्लेंट केल्ल्यो कोणाक केल्ले सांगले. सगळें केलें कोण म्हणटा मुजे न्हू तुजे न्हू. सो आतां हे कितले दीस जाले तुजे आतां हितून येयले. 3 दीस जाले सगळे वाजो वास आनी हितून कोण ना हितून. MLA म्हणटा कौन्सिलर म्हणटा आपणाक 4 दीस जाले. पण हितून तुका मलेरिया जावपाचे चान्सीस भरपूर चान्सीस 100%. आसतले हांगा जे लोकल आसलो तांकां कसो त्रास जालो हो स्मार्ट सिटीचे काम म्हणटा ते पळोवन. तुमी एका वटेन पळोवंक शकता की हे सिवेज पीठ उदक सांगलेले त्या प्रमाणे सिवेज पीठ बांदताले. ते 3 दीस जाले काम बंद आहा आनी ते ओल्ड सिवेज लायन आहा ती फुटल्या आनी जे आतां नवीन सिवेज पीठ बांदला तेतून उदक साठोवन कशी जळारी जाल्यात. तुमी एका सायडीक पळोवंक शकता की सिवेजी जे उदीक पयली लायन फुटले सगळी सिवेजी जी आसा त्या गटरांतल्यान लोकांच्या दारांनी वाटांनी वचोन सगळी तेतून स्टक जाल्ले आनी तांकां भंय आहा की मलेरिया जातलो म्हणून हितून.
हितून सगळे तेंच्यांनी ऑफिशियलपणान फोन करून घ्या तांकां सगळ्यांनी केलो पण तेंच्या कडल्यान कांयच रिस्पॉन्स येना म्हणून तेंच्यांनी सांगले. एका सायडीन तुमी पळयता की ही नवीन वॉटर पायपलायन जी एक 6-7 म्हयन्या पयलीं वॉटर पायपलायन घातल्या. तुम्ही पळोवंक शकता सिवेजीचे उदीक सगळे ह्या वॉटर पायपलायनींतल्यान वयल्यान सगळें पडटा. आतां खबर ना आतां मिक्स जायत जाल्यार हांगा कितलो लोकांक त्रास जातलो हेजो तो स्टुडंटा खातीर ओमकार पळय.